मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आसागांव हिट अँड रन केस. बावरी रेस्टॉरंटा लागसार दुचाकीचेर गाडयेन धपको दिवन काडल्यो फुज्ज्यो. दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी. डोंगरेर बुरशा उदकाचो विशय फाल्यां मेरेन पडटलो जाग्यार. भलायकी आनी PWD अधिकाऱ्यांनी उक्तायलो विस्वास. धाकटे भाट ते व्हडले भाट मजगतीची बदलतले पायपलायन, सांगले विरेश बोरकारान. शिगमो सोंपलो पूण फोंडेच्या कदंबा बस स्टँडाचे कवित्व उरला बाकी. दुरुस्ती जाली पूण लोकांक अजून मेळना मुळाव्यो सुविधा. म्हारग पडलो आमदाराक केल्लो कॉल. लायट ना म्हूण जीत आरोलकाराक केल्लो रातचो फोन. आमदारान कॉल करप्याचीच केली पुलिशेन कागाळ. पळयात अजापीत करपी मोरजेची घडणूक. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. SGPDA मार्केटाक कुशीक आशिल्ल्या OCR शॉपिंग मॉलांतल्या बूट्स ह्या चपलाच्या दुकानाक राती कडेन 3 वरांच्या सुमाराक उजो लागलो. उजो लागपाचे कारण शॉर्ट सर्किट आसूं येता असो दुबाव दुकानधनी उक्तायता. कितले लुकसाण जाले ताचो अदमास ना. उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणात हाडलो आनी आनीक संकट टाळ्ळें. पळयात. 3:30 कळ्ळें हांगा उजो लागलेले आसा म्हणून. मागीर फायर ब्रिगेडान आयले आनी सगळे हे करून दिले. लाईट बी चालू आशिल्ली तुमची? कसो लागलो म्हाका खबर ना कशें लागलें तें. शॉर्ट सर्किटान लागले आसता. लॉस कितले जाले ते अजून काय पळोवना आमी. आमकां मॉर्निंग टुडे 3:11 from call आयिल्लें from headquarter Penjim control room stating that the smoke is emanating from multiplex complex shop. So immediately आमची गाडी टर्न आउट केली आनी थिंगा गेल्यार बूट्स म्हणून एक शॉप आहा तुजे ग्राउंड फ्लोराचेर. हाय रायज बिल्डींग ती आनी ग्राउंड फ्लोराचेर आनी ती लॉक सगळे वचून ताका शटर आयले आनी शटर लॉक हाडली. ताका लागून मातशें टायम स्मोक भायर सरतालो आनी मातशें टायम लागलो ती लॉक म्हणून. त्या ओनराक फोन मारलो तो मातशें ताकाय लेट जाली. सो इमिजिएटली ओपन करून आमी उजो पालोवपाक चालू केलें. भितर स्मोक आसलो फूल स्मोक आनी ब्लोअर लावन ते स्मोक काडला आनी रिएन्फोर्समेंट वयलेली म्हणजे एकी गाडी मारला 2 गाडी वयले म्हणजे एकी गाडी मारून तो उजोवन पालयलो. बुट्स तेंचे बुट्स सगळे बुट्सांची कंपनी बूट्स आनी सगळें. सो तिथे मंजुनाथ एम म्हणून जो ओनर आहा तेणे 15, 16, 17, 18 शॉप नंबर 15, 16, 17, 18 4 शॉपां आहाय ती आनी ताका ऊस पेटोवन तें इमिजिएटली भरपूर सेव केल्लें आहा. तितून बरे भुरग्यांनी काम केल्लें आहा आमच्या आनी भरपूर सेव केल्लें आहा बुट्स. एक कॉर्नराक तो रस्त्या सायडीन एक कॉर्नराक तो उजो पेटलो म्हळ्यार लॉक आसलोलें. लॉक आमी फोडून तें ब्लो लावन स्मोक कमी करून तो उजो पालयलो आनी सेव भरपूर सेव जाल्ली आहा. 10-15 लाख आसतले. कोच कितें आसा कोच अजून कळोंक ना. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. डोंगरेर बुरशा उदकाचो विशय फाल्यां मेरेन जाग्यार पडटलो. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी उतर दिल्या उपरांत थळावो आमदार विरेश बोरकारान आज उक्तायल्या. धाकटे भाट ते व्हडले भाट मजगतीची पायपलायन बदलची पडटली. सद्याक टँकरांनी उदक दितात पूण फाल्यां मेरेन डिव्हिजन करून गांवांत उदक पावोवपाचो यत्न करतले. विरेश बोरकारान सांगले. धाकटे भाट डोंगरेर आयतारा PWD वॉटर लायनीच्या नळांतल्यान किड्याचे उदक आयले. कांय जाणांक ओकारे येवपाक लागले. नळांतल्यान बुरशें उदक येता अशें कळटकच बोवाळ जालो. भलायकी आनी PWD अधिकाऱ्यांनी उदक चांचणेक धाडले. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान विशयाची फाटपुरवण केली. फाल्यां सावन निदान व्हडल्या भाटांत उदक सुरू जातले. फाल्यां मेरेन धाकट्या भाटांतय पुरवण जावं येता. आमदारान मिडियाक सांगले. आयकात. याचा एंटायर इन्स्ट्रुमेंट करा फ्रॉम धाकटे भाट टू व्हडले भाट एंटायर पायपलायन आमी रिप्लेस करून दिल्या. कित्याक ओल्ड पायपलायनीची गॅरंटी आसना केन्नाय कितें जावपाक शकता. तशेंच इंटरकनेक्टेड पायपलायन रिप्लेसमेंट जातलें आनी आतां काल तेणें सांगलें एंटायर जो वयली जी टांकी आसा आमची खबरवेली टांकी आसा वॉटर टँक आसा वॉटर टँकाच्यान उदक येवंक आतां टोटल फूल डोंगरी
शेवटी आमचो मानशे कडेन एक स्वीस वाल घातला. स्वीस वालान आमी कंट्रोल करपाक शकता. जेन्ना थोरले भाट व्हडले भाट जे आसा व्हडले भाटान थोरले भाटान आमकां उदक समज जायना ते डायरेक्ट दिवपाक शकता. आनी हे सायडच्यान धाकटे भाटान जो इश्यू धाकटे भाटान जाल्लो धाकटे भाटान कंटेमिनेशन जाल्लें तें आमी बंद करपाक शकता, कंट्रोल करपाक शकता. नाल्यार इफेक्ट कसो जाता इफेक्ट एंटायर विलेजीक जातलो आनी एंटायर विलेजीचो जो वॉटर आसा उदक आसा तें बंद करचें पडटा. सो आतां तें जावचें ना. आतां आमकां दोनी कडेन हें केल्लें आसा आनी दुसरे सायडीच्यान फ्लॅशींग करपाक लागून आतां आमच्या कपेला कडेन त्या कपेला कडेन फ्लॅशींग करतले आनी डायरेक्ट थंयच्यान उदक भायर सोडटलें. एंटायर वॉटर जो डोंगरे धाकटे भाटांतलो तो एंटायर फ्लॅश करून आमी उदक सगळें भायर मारतलें. सो फ्लॅश मारतलें. आतां आमकां डिसिजन घेवपाक जाय की बाबा फुडें म्हणल्यार आतां खंयच्या दिसाच्यान आमी वॉटर सप्लाय कंटिन्युअसली आमी उदक बंद करूंक शकना. व्हडल्या भाटान आमी वॉटर सप्लाय चालू करपाक शकता. पण धाकट्या भाटान कितें आसा आमकां डिसिजन घेवपाक जाय की केन्ना म्हटल्यार म्हाका जाय की PWD जावं आमचे हेल्थ ऑफिसर तेंच्यांनी कन्सल्ट केलें केन्नाच्यान आमी वॉटर सप्लाय प्लेस सुरू करपाक शकता. कारण आतां जर टू करून केल्लो आसा लोकां कडल्यान आमच्या लोकांचोय फीडबॅक येतलो आसा. तशेंच PWDचो हे येयल्लो आसा तेंचो समज फाल्यां येता आनी केन्नाच्यान आमी करपाक शकतले. हो जो इशू जाता ते ड्रेन्स गटरान उदक सोडटात लोक आनी ताका लागून खूब इशू जावपाक शकता. आनी नॉट ओन्ली हें कंटेमिनेशन आनीकूय आउटब्रेक जावपाक शकता मलेरिया डेंग्यू. आनी ताजेर कितें उपाय करपाचे तांणी सजेस्ट केलां. थंय सोकपीट मारपाचें तांणी रिक्वेस्ट केला पंचायती की ते लोकांक ते सोकपीट करून दियात म्हणून. आनी एक रिपोर्टाचो जो इशू आसा की एक म्हणजे आतां रिपोर्ट 5 तारखेक जे सॅम्पल कलेक्ट केले ताजो अजून रिपोर्ट येवना. एखादे ते कल्चर ग्रो करून ते पळोवचें पडटा. पूण 2 रिपोर्ट आयल्या 1 रिपोर्ट येवना. मागीर परत बाकीचे 7-8 रिपोर्ट व्हेल्ले तेवूय कितें जालें तें कळना. म्हणजे वॉट इज द एक्सटेंट ऑफ कंटेमिनेशन हें जर कळ्ळें जाल्यार त्या दृश्टीन उपाययोजना कित्याक ग्रामस्थांची मागणी आसा की तुमी आतां फूल वॉटर सप्लाय बंद केला तो बेगीन बेगीन चालू करचो. लोकांक उदकाक खूब त्रास जातात, रावचें पडटा, टँकर एकाद वेळ पावना आनी रस्त्या वयल्यान उदक भितर व्हरपाक हांगा सगळीं घरां खूब पयस आसा. हे जेन्युइन प्रॉब्लेम आसा लोकांचे. आतां डॉक्टर केदार रायकरांनी रिक्वेस्ट केलें की एक फाल्यां सुद्दां तुमी मातशें रावा. आपूण जर रिपोर्ट दिलो आनी इफ इट इज ऑल क्लियर जाल्यार वॉटर सप्लाय PWD सुरू करपाक हरकत ना. सो हो जो इशू आसा तो ग्रामस्थांनी सामंजस्यान सोडोवपाचो गरज आसा. सरपंच वावुरता, पंच वावुरतात, आमदार वावुरता, बाकीचे ग्रामस्थ वावुरता. आनी म्हाका दिसता एक आज फाल्यां सुद्दां जर हो इशू म्हणजे रिपोर्ट येवन जर एक बरो रिपोर्ट मेळ्ळो क्लियर आसा म्हणून सद्या तरी कांय ना आतां जाल्यार प्रिकॉशन घेवन लोकांनी हें उदक वापरपाक जाता. बॉयल करून बी हे सगळ्यो गोश्टी तांणी सांगल्या. धाकट्या भाटात पावसाचे उदक व्हांवपाचे खोळुलेची गटारां जाल्यात. तातूंत किडी बुजबुजतात. तातूंतल्या लोकांच्या घरांनी पिवपाच्या उदकाचे नळ गेल्यात. अशा वातावरणात उदक मेळ्ळें जावपाचेच थळावे सांगतात. सुरवेक किड्यांच्या उदकाची पंचायतीन दखलच घेतली ना. लोकांनी कागाळी करतकच सगळ्यो यंत्रणा खडबडून जागे जाल्यो सांगतात थळावे. आयकात तांचे म्हणणे. किडे सरपाचे फॅक्ट सरले खरे पण कित्याक लागून सरले? PWDचे उदक बरें ना म्हणून काय कितें तरी रिजन आसतलें. सो हांगासर जर तूं पळयशीत जाल्यार पावसाचें जें उदक वचपाचें ड्रेन आसा तातूंत रेब्याचें उदक सुट्टा. रेब्या म्हणजे थंय नालय थंय मुतलो ते सगळें वालेतीन वता. आतां ही वालेत फक्त ही पावसाचें उदक सोडपाक. तातूंत जर तूं जर रेबें सोडलें जाल्यार ती वालेत क्रॉस करून लोकांच्या घरांनी नळाची पायपां गेल्ली आसात. आतां खंय पायप फुटूना सुद्दां जाल्यार ते पायप भितर रेब्यान भितर उरता आनी कितें जाता भितर बॅक्टेरिया तयार जाता. साहजीक हें वतलेंच. पण म्हजें म्हणणें कितें आसा हे रेबे पयलीं स्टॉप जावपाक जाय. पायपलायन आसले तितूनच्यान किडे गावले आमकां टॅप वॉटरान. आनी मागीर सरपंचाक बीन कळयलें आमी. तेच्या पयलू आनीक दुसऱ्या वाड्यार गावले तेंच्यांनी सरपंचाक कळयलें. तेंच्यांनी मागीर ऑफिशियलाक हांगा PWDक सांगलें आनी तेंच्यांनी रिपेर केलें मागीर दुसरे दिसा नेक्स्ट डे. मागीर नेक्स्ट डे रिपेर करून परत नेक्स्ट डेय गावले आमचे हितून किडे टॅप वॉटरान. त्या नंतर मागीर परत सरपंचाक सांगलें अशें अशें आसा. तरी म्हणून पंचायतीन एक्शन घेवन नासले कोणाक अशें हेल्थाक बीन कळून नासलें. मागीर ते पयलू रामराव सरान तांकां कळयलेलें हांकां आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट PWD तांकां कळयलेलें. त्या नंतर मागीर हांवें लेटर केलें PWDक हेल्थाक खोल्ले प्लस आजुसी मंजू विलेज पंचायतीक. सो लेटर तुम्ही पहिले केले वो पंचायतीन केले? आमी केले पयलू लेटर लोकल हय पंचायतीन करूं ना काय. आमचे लेटर पावले म्हणटकीर मागीर तेंच्यांनी एक्शन घेतली.
कोणी हेल्थान पयलू घेतली, मागीर प्लस PWD पंचायत सगळे येयले. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो आणि ओमकार देशप्रभू. शिगमो सोंपलो तरी कवित्व फाटल्यान शिल्लक उरता म्हणटात ते फोंडेच्या कदम बस स्टँडाचेर जाला. व्हडलो बोवाळ घालत हो बस स्टँड परत बांदलो, पूण लोकांक गरजेच्यो सुविधा अजून दिवपाक पावलो ना. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. फोंड्या कदंबा बस स्टँड हो सद्याक रिन्यू जो सद्या पयलीं बरो सारको केल्लो आसा आनी हे सारकें करून सुद्दां आज हांगा फॅसिलिटीज कांयच ना. कित्याक लोकांक हांगा टॉयलेट ना, हांगा खंयच एक मोबायल टॉयलेट सुद्दां दवरलो ना. लेडिसांनी आनी बायलांनी चेडवांनी करप कितें? एक दादलो खंय कितें करूं शकता, पूण तांणी करप कितें? दुसरे हांगा ट्युरिस्ट येतात. हांगा जेन्ना हांगा बस स्टँडार आयले तेन्ना आमकां अशें दिसलें की हांगा एकूय सायनबोर्ड ना. खंय खंयची बस खंय वता हेंय कोणाक खबर ना. लोकांनी उबी रावपाचें, बसींत धांवन येवपाचें आनी बसींत चडपाचें. एक वत पडटा, वताक जर भायर धांवन येतलो जाल्यार लोकांक कितें जातलें हें जें तुमकां खबर आसा की हें जें वत पडटा आतां इतलें कडक वत पडटा लोक घुंवळून पडपाक शकता. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा जर उजो लागलो जर उज लागलो जाल्यार हांगा पावलोवपाचें कांयच ना तांचे कडेन. अशेंय सिच्युएशन जाल्लें आसा. गोवा कॅनाचो संयोजक रोलन मार्टिन्सानय हो स्टँड पळोवन अजाप उक्तायले. येरादारी संचालनालयाक हांगच्या गैरसोये विशीं चीट बरयतलो म्हणपाचेंय ताणें सांगलें. आयकात रोलन मार्टिन्साक. हांव मातसो शॉकार जालो आतां पळोवपाक ही कितें परिस्थिती. कित्याक जेन्ना हांगा सगळे प्रॉब्लेम जाल्लो गोवा कॅनाच्या वतीन आमी बरयल्लें, सगळे रिप्रेझेंटेशन आमी केल्लें, मागीर तें काम कंप्लीट केलें तेंच्यांनी. पूण आयज हांव पळयतां इतले म्हयने पास जाले आजून पासून रूट खंयचो रूट बसी खंय थांबता खंय सुट्टा एकूय बोर्ड ना. पूण हांव शॉकार जाता की हांगा पळय ह्या बस स्टँडाचेर LIC एडवर्टायझींग करपाक बोर्ड लायलेले आसा. सो म्हाका कळना की KTC कितें करूंक सोदता. पब्लिकाचे इंट्रस्ट ना की फक्त पयशे जमोवपाचे आनी टोल कलेक्ट करप आनी लोकांक कांय फेसिलिटी दिवप ना. आतां येदो व्हडलो बस स्टँड आतां जुनाचे 4 तारखेक स्कूल आनी हायर सेकंडरी सुरू जावपाचें आहा आनी हांव पळयत जाल्यार फाटल्यान कांयच फेसिलिटी ना. म्हणजे एक बस स्टँड म्हाका दिसता म्हत्वाचें म्हणजे सारकें इम्पॉर्टंट फेसिलिटी आसपाक जाय, बोर्ड आसपाक जाय. पणजे बस खंय सुट्टा, मडगांव बस खंय सुट्टा एकूय बोर्ड ना. त्याच बरोबर दुसरें हांव पळयता हांगा की फायर सेफ्टी. आतां फायर सेफ्टीचो विशय आमी मांडलेलो पयलो पासून सगळे बस स्टँडार फायर सेफ्टीचे अरेंजमेंट आसपाक जाय. हांव पळयता बस स्टँडार एक फायर एक्सटिंग्विशर ना की फाल्यां उजो पेटलो कितें करपाचें ह्या बस स्टँडाचेर. सो म्हाका एक कन्सर्न येयल्लो आहा की ह्याच बस स्टँडाच्या म्हाज्या ऑपोजीट मुखार जो आमच्या डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाचे ऑफिस आहा. सो हांव डेफिनेटली आतां तुमचो लेटर बरयतलो की हेजेर कितरी एक्शन जावपाचें आनी इमिजिएटली हांगा बोर्ड लावपाचें आनी जे फायर सेफ्टीचे अरेंजमेंट तेंच्यांनी करपाक जाय. कित्याक ही फक्त पेंट करप आनी बरें शेड वयर पत्रे बी घातलें जायना. बस स्टँड म्हणजे लोक येता, लोकांची सेफ्टी आसपाक जाय, लोकांची बरी सवलत हांगा मेळपाक जाय. टॉयलेट ही आयच्या काळात साप्प गरजेची सुविधा, पूण अजून हांगा टॉयलेटी उब्यो जावनात. नव्यो टॉयलेटी येयसर निदान मोबायल टॉयलेटी तरी घालून दियात सौभाग्यानो रोलंड मागता. चलयो बायला दादले जाणटे कोणाचोच हांगा विचार जावंक ना. Today I am here at Honda KTC bus stand and I am shocked to see. I thought that I will be able to use the toilet facility, but what I have seen here today is shocking. The toilet which was supposed to be operating is shut down. So this bus stand has no toilet facility. Can you imagine, today is the 14th of May. The situation is there is so much heat. People would look for some toilet facility, no toilet. I don't know what is with the situation for women and girls who are coming to this bus stand. The schools and higher secondaries are going to open on 4th of June. And it is amazing that no officials, no people from municipality or panchayat or anybody has taken note of this, that there is no toilet facility. Now, if they are building a new toilet, very good. But in the meantime, they can bring the mobile toilets and put here, no? The facility is available. They can take it from tourism department, GTDC or whoever. Arrange mobile toilet for the service of the people. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी भक्तीपय बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत हिट अँड रन प्रकरणां वाडत आसात. येरादारीचे नेम पाळूंक नाशिल्ल्यान अपघात जातात.
आसागांव बावरी रेस्टॉरंटा लागसार दुचाकीचेर गाडयेन धपको दिवन फुज्ज्यो काडल्यो. दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाला. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत हिट अँड रन प्रकरणां वाडत आसात. येरादारीचे नेम पाळूंक नाशिल्ल्यान अपघात जातात. आसगांव बावरी रेस्टॉरंटा लागसार दुचाकीचेर गाडयेन धपको दिवन फुज्ज्यो काडल्यो. दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाला. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत अपघातांच्या प्रमाणात वाड जायत आसा. हिट अँड रन प्रकरणात कितल्याशाच निष्पाप लोकांचे बळी गेल्यात. आसगांव घडिल्ली घडणूक जाणे आपल्या दोळ्यांनी पळयली ताणें मिडिया मुखार ती सांगली. पूण त्या जखमी जाल्ल्या मनशाक न्याय कसो मेळटलो हें एक आतां मोठें कुवाडें जावन रावलां. तो येतालो मरे फ्रेंडाक मेळपाक ताका फोन मारलो. आपण फ्रेंडाक मेळोंक वयता म्हणून घरा कडेन आसलो तो. आपण फ्रेंडाक मेळोंक वयता म्हणून सांगला आनी तो घरा कडल्यान भायर सरला ते हांगा येयले. तो एक गाडी तेची डिझायर म्हणून ताका ओवरटेक करतलो तेणें गाडी हालून थंयचेर मारली. थंय बसली ती गाडी घुसळून तो थंय पडलो. ताजो आतां हात शोल्डर आनी फूल डॅमेज जाता. तो आतां आजिलान आसा. ओके. आणि तो मारून गेलो. हय तो मारून गेलो. तो रावंक ना. ओके. इंजरी चड इंजरी म्हणजे शोल्डर तो गेलो. शोल्डर हात उखला ना. ह्या त्या एग्जॅक्ट खंय हें? एग्जॅक्ट आसगांव बावरी रेस्टॉरंटा कडेन. ओके. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. मोरजे लायट नासली म्हूण थळाव्यान आमदाराक फोन केलो म्हूण आमदारान थळाव्याचीच पुलिशेंत कागाळ केली. कारणाबगर थळाव्यांक त्रास करूं नाकात. थळाव्यांनी जीत आरोलकारा कडेन मागला. आयलीन बाबू तेका रातची लायट ना आली म्हणजे आमच्या लोकल आमदाराक फोन केलो लायटीक लागून आनी ते कितें लोकल आमदारान तेचेर कंप्लेन केली आनी पुलिशेन तेका 4 दीस जाले तो बाबडो भियोन आसलो. तेका लागून आमच्या सगळ्या लोकांक सांगलें तेणी अशें जालां आपणाक आपूण कितें करूं. तेका लागून आमी तेच्या वांगडा येयले आनी लोकल आमदाराक सांगता पळय लोकल आमदाराक सगळे सारखे पळय आमी लिडर आहात टॅक्सीचे लिडरान कोणा कडले 4 उतरां घेवंक जाय. चोरूच तूं सारको आसता. जरी कोणी उतरां उलयले तेणी काय उलोवंक ना. तेणी उतरां जरी कोणी काय उलयले जाल्यार पासून ते घेवंक जाय. कित्याक तुजे वोटर ते तुका आमी जिखोवन हाडला आमची कामां करपाक अशें पुलीस स्टेशनार हाडपाक न्हू. वाठारांत लायट ना म्हूण मोरजेच्या आवेलीन ब्रिटो ह्या थळाव्यान मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकाराक राती 11 वरांचेर फोन केलो. इतल्या रातचो फोन केला म्हूण ताचेर आरोलकारान पुलिशेन कागाळ केली. ताका दीस रात पुलीस स्टेशनार फावटी घालच्यो पडटा. ताचेर फटीचे आरोप केल्ल्याचेय थळावे सांगतात. आयकात. काल शेनवारा रातीक एक इन्सिडंट घडलो जो आयलीन आमचो भुरगो विठ्ठल आसलो. तेणें आमच्या MLAक फोन केलो की लायट ना म्हणून. रातचे 11 सुमार लायट ना म्हणून फोन केलो. सहजच आहा तो ताका वावरला म्हणजे ताका फोन करपाक रायट आहा अधिकार आहा. तशेंच कितें तरी तेंचें मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी आमदाराक मातशें कितें खटकलां जाल्यार ताणें म्हाका दिसता पुलिसेन कंप्लेन केली दिसता. पुलिसेन कंप्लेन केल्या उपरांत पुलिसेन आपयलो. पूण तो शेनवारा संडे मॉर्निंग मोरजेचे फेस्त तशेंच मंडे विठ्ठलास कपेलाचे फेस्त आसले तेच्या कारण ताका येवंक मेळोंक ना आनी तो बाबडो पुलिसान आपयला म्हणून तो भियेलो. तशेंच मागता की आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांक आमकां विचारपाक रायट आहा. जर आमकां कोणें कितें म्हटलें जाल्यार आमकां ती कितें गाडी चलयल्यार आमकां पोचोवपाची सहनशक्ती आसता. कित्याक आमी लोकांचे कामां करपाक आसता. त्याच्या खातीर मागता की आमदारान जर तेणें कितें वायट उतरां दिली आसली एक वोटर म्हणून तेणें विचारपाचो नाल्यार कोणाकूय तुजे वेल विशर्स आहा वाड्या वयले ते बाबा तेचे कितें प्रॉब्लम आहा आपूण तेचो प्रॉब्लम सॉल्व करता अशें आपूण तेणें करता ना की पुलिसेन कंप्लेन करून. मोरजेन एक ट्रेंड जालो की 4 जाणांक म्हाका दिसता अशेंच आपयलेले इन्क्वायरीक कितें तरी MLA वांगडा टसल जाल्या वॉट एव्हर इट इज. पूण तो वडाक म्हाज्या येयल्या कारणान तेणें म्हाका फोन केलो हावेलीन ब्रिटोन की विलास अशें अशें जालां. सो हांवें म्हटलें तूं कित्याक म्हटलां तर आपणें काय म्हणोंक ना. ते स्टेटमेंट पुलिसेन रेकॉर्ड केल्लो ताचो आनी जर फर्दर इन्क्वायरी जाय जाल्यार ताका आपयता म्हूण सांगल्या. आनी MLAनूय ताका सांगलेलो आपणाक येवन मेळ म्हूण. पूण जेन्ना पुलीस ताका फोनार फोन करता जाल्यार तो भिलो. कित्याक एक सादारण मनीस नुस्त्याचो धंदो करता कामाक वयता आनी आपलें पोट भरता. घरा कडेन आवय आहा बापूय आहा.
सो तो केन्नाय पुलीस स्टेशनार तसो केन्नाच बॅड रिपोर्ट असो ना. ह्यो गोश्ट झगडप ना, ह्यो गोश्ट विचार आसता. फाल्यां कितें गांवांत जाल्यार पंचायती विचारूंक जाय आमी, पंचायत धांवन येतली. आनी सरकारा कडेन एक विनंती मागता, हो विशय आसा गांवांतलो, अरेस्ट करपाचो न्हू, धमकी दिवपाचो न्हू. फाल्यां तुमी आमचे कडेन मतांक येतल्या, आमी तुमकां मतां दितल्यो. त्या टायमार कित्याक एक्सक्यूज करतात की हांव बसला म्हाका तुमी सपोर्ट करचो. तो आयज भुरग्यान तुका मारलेलो की फोन की लायट ना, ह्या पेडण्या म्हालान तुमकां खबर आसा इश्यू व्हडलो आसा की एव्हरी एप्रील मेन होच इश्यू आहा लायटीचो. लायट वयता तुमी समजूंक जाय, सरकारान समजूंक जाय, आमदारान समजूंक जाय, पंचायती समजूंक जाय. जीतबाईक फोन केलो ताका लायटीक लागून, लायट ना म्हणून ताका आमी सांगलें जीतबाई आमची लायट ना म्हणून. फट करून ताणें म्हाका आन्सर दिलो कितें आपली ना हांव कितें करूं. तर हांवें ताका सांगलें बील पे करिना कट दिता लायट. तर ताणें म्हाका सांगलें हायकोर्टाक वचून उलय. जाल्यार ते म्हाका ताणें म्हटलें कितें म्हणालो फोटिंगा म्हणालो आमदार म्हणालो हांवें पळयतर म्हटलें. तितल्यान कट केलो ताणें, पोचून केलो म्हटलें. मागीर पोचून ताणें म्हाका सांगलें आपणाच्या ऑफिसान ये. हांवें सांगलें सॉरी बाई. मागीर पोचून ताणें म्हाका म्हटलें ऑफिसान ये उलोवया म्हणून. हांवें म्हटलें सॉरी बाई. मागीर म्हाका 12 दोन पावटी फोन येयलो. हांवें तो उखला न्हिदेच्या भायर म्हटलें आनी उखलूंक ना. मागीर दुसऱ्या दिसा ताका केलो हांवें इकडेन पुलीस स्टेशनाचेर. मागीर सायबान म्हाका सांगलें कोणेन केल्लो तुका. आनी कोणेन कळना तरी गेल्लो म्हाका. हांव न्हू कळना म्हाजें कितें हांगाय पळयता म्हाका कांय ना. मागीर काल येवन म्हाका ताणें सांगलें तूं तर येयनाल तुका निरट्टी येवचें पडटलें म्हणून तुका इकडेन. आनी बरें म्हटलें. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काणकोण एसएसीन राया एफसीक हारयलो. 3-0 अशा गोल फरकान रंगदार मॅच सोंपली. फातोर्डा आर्टिफिशियल टर्फ खेळामळार फुटबॉल सर्तीन काणकोण एससीसीन राया एफसीक 3-0 फरकान हारावन जीएफए अंडर 13 डिव्हिजन 2 लिगेंत वस्तादपण मेळयले. काणकोण स्पोर्ट्स अकॅडमी आणि काणकोण स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हे आमी हेज्यान जोयंटली टीमचो हे चलयतात, क्लब चलयतात. आणि आज आमी जीएफएचो अंडर 13 चॅम्पियनशीप जिखली आसा. हेच पयलीं आमी काणकोणान अशी जीएफएने ऑर्गनायज केल्ल्यो अश्यो अंडर डिव्हिजनांतली जावं अंडर लीग आमी जिखला नासली. आनी आज आमी भुरग्यांनी बऱ्यापैकी परफॉर्मन्स करून आज टुर्नामेंट जिखलो आसा जीएफए अंडर 13चो. तेजो मेजर कॉन्ट्रिब्युशन शैलेन नायक आनी आमचे कोच सेड्रीक यांनी खूब मेहनत घेतली आसा. ऑलमोस्ट तुमकां सांगले पाहिजे 6 म्हयने जाले ह्या टुर्नामेंटाची खेळटात भुरगे आमचे. आज चोयला आम्ही फायनल अंडर 13 काणकोणा आणि रायामध्ये. आणि फायनलाक आम्ही चोयले जाल्यार दोनूय टिमी 15 मॅचेस मेळ्ळ्यो तांकां. अँड इट्स अ गुड इनिशिएटीव बाय जीएफए बिकॉज पयलीं हे भाशेन मॅचेस मेळनासले. Although the format of the game may change of under 13 from 11v11 to 7v7, these changes did not help the team. But if you see the final, I think to really develop Goan football, we need a lot of hard work to be done. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. 14 आणि 15 मे दिसा कांय सुवातींनी हलको फुलको जाल्यार 16 आणि 17 मे गडगड घालत पावस पडटलो असो आयएमडीन अदमास उक्तायला. राज्यांत येलो अलर्ट 17 मे मेरेन वाडयला. 16 आणि 17 मे दिसा पावस घसघसतलो. 18, 19 आणि 20 मे दिसा कांय कडेन शिवर जातलो. 15 मे दिसा सकाळी धुके पडटले. कांय सुवातांनी उष्ण आणि दमट वातावरण पातळटले. मंगळारा राज्यात तापमानात चडांत चड 36 जाल्यार उण्यांत उणें 27 अंश नोंद जाला. फुडले 3 दीस चडांत चड तापमान तुळेन स्थिर उरतले. राज्यात 17 मे मेरेन वाडयलो येल्लो अलर्ट. 15 मे दिसा कांय सुवातांनी गडगडा सयत पावस. 16 आणि 17 मेक वाडटली पावसाची खरसाण. 18, 19 आणि 20 मे दिसा कांय कडेन शिवर. 15 मे दिसा सकाळी धुक्याची शक्यताय. बुधवारचे तापमान 36 आणि 27 डिग्री सेल्सियस. फुडले 3 दीस चडांत चड तापमान स्थिर उरपाची शक्यताय.
मजगती आयएमडीन पुराय दक्षिण भारतात तेलंगणा आणि तामिळनाडूच्या कांय वाठारांनी गजगशीत पावस पडटलो असो अदमास काडला. सोमारा जाल्ल्या धुल्ल वादळा उपरांत आनी पावसाक लागून आयएमडीन महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांनी ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला. केरळाकय आयएमडीन ऑरेंज अलर्टाचेर दवरला. मजगती ईशान्येक तापमान सामान्य परस चड आशिल्ल्यान आयएमडीन उष्ण ल्हारांची शिटकावणी दिल्या. पुराय दक्षिण भारतात गसगशीत पावस. तेलंगणा आणि तामिळनाडूच्या कांय वाठारांनी पावसाचो घसघसो. सोमारा जाल्ल्या धुल्ल वादळा उपरांत महाराष्ट्रातल्या कांय वाठारांनी ऑरेंज अलर्ट. आयएमडी कडल्यान केरळाक ऑरेंज अलर्ट. ईशान्येक तापमान सामान्य परस चड. आयएमडीची ईशान्येक उष्णतायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.